Pan Pans, 11, page 5. Soglang tumka Dio Borodistiu. Joseph Alcin Gomes somplear muina borta devantaka surginचे सुख फावो करूंक ही मिसाची भेट आम्ही भेटयता. त्याचबरोबर जिल डिसिल्वा आपलो वाडदीस समारंभता. नेविल आनी एलिटा डिसुजा तशेंच फ्रांसिस्को आनी काथारिना पेरिस, नायजल आनी विलिफ्रेड आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांची पासत ही मिसाची भेटेंत आमी मागुया. त्याचबरोबर दुर्गावाडी ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आयरिस रापोज, रिता कार्दोज, राहुल डायस, मेरियन फेर्नांडीस, एंटनी फेर्नांडीस, आइसाव फेर्नांडीस, जोकिंग गोम्स, बेनादिना गुआर्दो, मारिया लोडिना फॉन्सो आनी फातिमा फेर्नांडीस. तशेंच आंकवार मारेची भेट आयज ह्या कुटुंबाक तांची पासत मागुया. साल्वादोर फेर्नांडीस, मारिया आइडा फेर्नांडीस, नॉर्मन फेर्नांडीस, रॉय पेरेरा, एंटनी फेर्नांडीस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी हे पवित्र गूट फावती परी पवित्र गुठान फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कोणान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत बागिवून सदांच अकबार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakut Somia kakut Krisa kakut Krisa kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया. एज आमी बाकीवंत जुआं बॉस्को डॉन बॉस्को आमी म्हणटा ताची परब समारंभता. खेरीत भाशेन आमच्यो सिस्टर्स डॉन बॉस्को सिस्टर्स वो सालेजियन सिस्टर्स
आमी तांकां म्हणटा ऑक्झिलियम सिस्टर्स तांचे पासत मागुया. तशेंच ऑडशेल आमचे फादर आसात सलेजन आमचे फिरकुजेक आदारूय दितात. देवान तांचेर आनी आख्खे सलेजन संस्थेचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें यादनीक बागीबोन जुवावांक तोंडाऱ्यांचो बापूय आनी गुरू जावूंक विंचलोय. ताच्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां पेटून ओतमेस सोदूंक आनी तुजी एकल्याचीच सेवा करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान नातानांक दाविदाशी धांवलो. ताजे शीं येवन ताणें सांगलें, एका शारान 2 मनीस आसले, एक गिरेस्त आनी एक गोरेब. गिरेस्ता लागीं मेंढऱ्याचे आनी गोरवाचे जायते हिंड आसले, पूण गोरिबा लागीं एकूच शेली आसली आनी ती बी विकती घेतलेली. तिका जेवण खाण दिवन ताणें बरे भाशेन पोसली आनी ती तांच्या भुरग्यां बाला सांगाता वयर सोल्ली. तांचें खाण खाताली, तांच्याच काशांतलें पियेताली आनी तांच्याच ओड्ड्यार न्हिदताली, कित्याक तो तिका आपली एक धूव जाल्ल्या भाशेन लेखतालो. पूण एक दीस एक पावणो त्या गिरेस्तागेर पावून चल्लो. ताका जेवण करूंक तो आपल्या काशा एका मेंढऱ्याक वो पाटकुल्याक मारूंक तयार ना जालो, पूण त्या गोरिबाची शेली मारूंक आपल्या पावण्यांक ताणें जेवण तयार केलें. हें आयकून दावीद त्या गिरेस्ताचेर बरोच गरम जालो आनी ताणें नातानांक म्हटलें, देवाचें अशें केल्लें तें मनशाक मरण फावो. असलें कोत्तूब ताणें केलां आनी मात तरी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेलयेक 4 शेलयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानांक दाविदाक म्हटलें, तूंच तो हो मनीस, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. म्हजी बेपरवा तुवें केलाय आनी इतीत उरायासाच्या बायलेक तुजे पोतीन करून घेतली देखून तुज्या गोरानावेली तलवार केन्नाच कोडसोडची ना. सर्वेस्पर असो उलयता, तुज्याच गोरानांतल्यान हांव तुजेर वायट उपजोशें करतलो आनी तुज्याच उजरा तुज्या बायलेक काडून तुज्या पेल्याक हांव दितलो आनी ह्या वताच्या उजवाडान तो तुज्याच बायलेक घेवन न्हिदतलो. तुवें केलाय तें कर्तूब केलाय तर हांव आख्ख्या इस्रायलाचे नदरेक मुखार आनी वताच्या उजवाडाक ह्यो सगल्यो वस्तू करतलो. दाविदान नातानांक म्हटलें, म्हज्या सर्वेस्पराचेर हांवें पातक केलां. नातानांक दाविदाक सजमायलो, सर्वेस्पर तुजें पातक बुक्षिता, तूं मरचो ना. तरी असलें कर्तूब करून तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केली देखून तुका जल्मोचो आसा तो भुरगो मरतलो. मागीर नातान आपल्या घरार परतलो आनी उरासाच्या बायलेक दाविदान दिल्लो त्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान कास धाडली आनी तो चड पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थन मागलें आनी उपास केलो आनी भितर वचून सगळी रात तो जमनीर न्हिदलो. तांच्या गोरानाचे कारबारी आयले आनी ताका जमनी वयर उठून आग्रो करूंक लागले, पूण तो कबूल जायना जालो आनी तांचे बरोबर जेवलो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. तुमचो जबाब.
निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. म्हणूया, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यार म्हज्या. तीर म्हण घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुज्यो कोडच्यो म्हाका तूंच भायर घालून नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. तुजे सरवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वांटो शिकयतात देवा. तुजे सोशी पातकी परतून यात रे सायबा. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. देवा तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्यांक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. तुजे किर्तन सायबा म्हज्या वंटार तूं घाल. वाकाणीची उतरां. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. उद्गार. Soy, 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 spora. Soy, 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 spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Soy, 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 spora. Soy, 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 spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. सर्विसपोर तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यान सगळे आसूं. मार्को परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगले, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पुर्यान ताचें आयकतात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बेलानो, ह्या दिसांनी मार्कोचें शुभ वर्तमान आमी आयकता. आनी समन ऑन द सी, जसो मातेव आमी म्हणटा, समन ऑन द माउंट, जे आयताराक आसात बिएटिट्यूड्स फाल्यां. लोक म्हणटलो समन ऑन द प्लेन. मार्कोच्या शुभ वर्तमान आमी म्हणटा समन ऑन द सी. हो सोंपयल्या उपरांत जेजू दुसरे सायडीन वता, म्हणजे इस्टर्न सायड. इस्टर्न सायड म्हणजे जेंटायल्स, म्हणजे दुसऱ्या जुद्या नुयते, तांकां देवाचें उतर ताणें आतां परगटूंक जाय. आनी परगटूंक वेता आसतना जेजू
ताचे आपोस आसात, लोकांक ताणें धाडलो. पूण दुसरी जायती ओडी आसात जे जेजू बरोबर रावूंक सोदतात. नॉट ओन्ली जीजस एंड दी एपोस्टल्स, many are going using the boat, means of transport. पूण थंयसर वेता आसतना मोळ जाणी पळयलां, वो देखून आमचे शिपीज आसात. थोडी फावटी मोळ मेवले जाल्यार नाका जाता, पुरो जाता. हांगासर आसात शीस, एक्सपर्ट्स ऑफ द सी. पेद्रो आसतलो, जुआंव आसतलो, आंद्रे आसतलो, जे जांचें नांव आमी जाणा. त्या भायर दुसरे आसतले जांकां दर्याचो समज आसा. ते सगळे ट्रॅवल जाता आसतना जेजू सुस्त न्हिदलोलो आसा. ते भियेल्यात आनी म्हणटा तुका कांयच पडूंक ना जागो करून आमी बुडटा ते. तांच्या मनांत कितें तरी आसा. जेजून इतलें आमकां शिकयलां, हाचे लागीं पदवी आसा, ताच्यान कितेंय करूंक जाता. तो खारवी न्हय, तो थोवय जायत, वो थोवयाचो पूत जायत, ताचे लागीं कितें तरी करूंक जाता. ताका ते उठयतात आनी उठयलो म्हणटच जेजू दर्याक बोबाळ करता. दर्याक बोबाळ करप आनी सैतानाक बोबाळ करप, ओगोराव, ह्या मनशा वेलो भायर सर, दर्याक थंड जा. मोळ ते चिंताले इट वॉज द इफेक्ट ऑफ द इवल वन, नॉट वॉन्टिंग जीजस एंड हिज डिसायपल्स टू गो टू दी अदर सायड एंड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. म्हणजे आतां तो जुदियाव न्हय ते भावा भयणाक परगटूंक वेता देवाचें उतर. ती आळकोळ कशी सैतान एक मांडटा आनी उचांबळे हाडटा. पूण जेजूक ताचेरूय जैत व्हरूंक पदवी आसा. एकाच उतरान सगळें शांत जाता आनी ते म्हणूंक पावतात मागीर कोण काय हो. वारो लेगून ताचें आयकतात. म्हणजे दुस्मानाची पदवी आनी ते खारवी म्हणटा ते जाणा आसलेले केन्ना वारो मारतलो, केन्ना वारो मारचो ना. आतां मारला तो दुसरेच भाशेचो. ते कितले फावटी ताणून आयल्यात असल्या वादळांत. ते म्हणूंक पावतात आरे वारो पर्यंत ताचें आयकतात म्हणजे हाका पदवी आसा. आमी मनान दवरूंक जाय, मार्कू शुभ वर्तमान बरयता तें रोमाक आसलोल्या क्रिस्तांवांक आनी रोमाक आसलोल्या क्रिस्ताली आनी जायती पिडापीड भोगची पडटा तेन्ना तांकां थोडी फावटी हें मनान येतालें, आमी सोमयाचो वावर करता न्हू, आनी सोमयाचो वावर करता जाल्यार इतली पिडापीड आमकां कित्याक. सोमी आमचे बरोबर ना. जेजू तांकां सांगूंक सोदता, in the worst of the situations I am with you, and in the worst of the situations you can be peaceful the way I was peaceful in the worst of the storm. हे मारेकार तुफान जालोलें आसा. ह्या तुफानान पुर्यान हांव सुस्त न्हिदलोलो आसा. शांती आसा म्हाका. मोगाळ भाव भयणानो, आमकां आमच्या जिवितांत तरेकवार तुफान आसात. जायत्या भासांची. कुटुंबान फूट, प्रॉपर्टी, भुरगीं आयकनात, बेकारपण, सगळें काबार जालां, पिडा, वेगवेगळी आमकां तुफान आसा. आनी ह्या तुफानांनी आमकां जेजू आपणाचेर भावार्थ थीर करूंक आपयता. जेजूचेर भावार्थ तर आसलो जाल्यार तुफानाक आमी फुडो करतले विथ इन अ पीस, भितरली शांती, भितरलें समाधान घेवन प्रश्न गडे काबार जावचे नात. पूण ह्या प्रश्नाक फुडो करूंक आमकां शांती, देवाची कृपा मेळटली. ही कृपा मिसाची भेटेन आमकां मागुया. बेटोनींग आमी गायन गावया सी 27 निष्कोडोंग निर्मोलुंडो पान तिसानिनो सी 27 पेज 39. Niskorom
म्हज्या भाव भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोरपदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. अशें ताचे वरवीं आमी पवित्र जावं, सासणाच्या सुखाक आमी पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसा. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं तुजेशी तुज्या मितम्यान नासलोल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां संगाती आमी सदां काल संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट. सुम्या आमी ओळखता आमी एकाच इतले पियेगांव तितले बावडी तूं बरो तेजो तुजें मरण ओळखता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जोझफ आल्सीन गोम्स ही आमच्या भावाची दया कर म्हूण आमी मागता. तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मन्नाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जिवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरमाशान ओतोरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें चुकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तावणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान उतरेकता. तो तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. व्हडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता आयज सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या गरजांक शिवतना गायन गावुया. बाबार्थाचे दोडे D5 5:40 D5 पेज 49. बाबार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू, तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू. बाबार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू, तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू. दिसता Show Jesus Chico, Tace Cimero, Dissado Uro, Dissado Soro, Show Jesus Chico, Tace Cimero, Bavardace. Bavardace dore
प्रार्थूया. सर्पदविदार देवा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळो आनी सदांच तुज्या देण्यांत आमची वडवीक भोगूंक पावो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर्पदविदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवतराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतीपणी मागता आनी तूं सुर्गीच्या दोलबराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सयतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक एमपणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया की 7. निर्भागी आमची काळजां, पान 140 आणि 2. की 7, पेज 142.